पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटी ग्रामात. फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जी ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकर हे त्यांचे प्रेसिडेंट असतात ऑल ओव्हर गोव्याचे. तसेच पेडणे तालुका सिटीजन फोरमचे माजी प्रेसिडेंट जितेंद्र देशप्रभू यांच्यानी एक पत्रकार परिषद घेऊन असे म्हणतात की जे नवीन मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री जे दोन नियुक्त केलेले असतात तसेच जे अन्य मंत्री जे नियुक्त केलेले असतात हे पूर्णतः इलिगली असतात आणि त्याच्या विरोधात त्यांच्यानी पिटिशन इलेक्शन कमिशनराकडे केलेले असा. त्यांचे असे म्हणणे असा की इलेक्शन कमिशनान आचारसंहिता लागू केली असतानाच हे जे नवीन रिक्रुटमेंट जी आसा ती नवीन रिक्रुटमेंट सुरवात केलेली असा आणि ही पूर्णतः इलिगली असा आणि त्याच्या खातीर बेगीतल्या बेगीनी गव्हर्नरान हाचेर तोडगो काढून एक तर राष्ट्रपती राजवट लावचे आणि तांकां भायर काडचे. अन्यथा पुढच्या 8 दिसांत सुप्रीम कोर्टान पिटिशन फायल केले वयतले आणि जे इलिगली जे काम चालू आसा गोवा गव्हर्नमेंटान ते पूर्ण बंद करचे असे त्यांचे डिमांड आसा. इलेक्शन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन त्यांनी हे धाडले आपले की असे घेऊ शकना. जर ही तेन्ना घेऊ शकना 2012 जाल्यार सेम गव्हर्नमेंट आहा, सेम स्टेट आहा, जाल्यार आता पॅरामिटर्स बदलले कित्याक? केस अशी असा की आता जर हे केले आणि ते एक हे दितात सांगतात आपल्या हितून की जुन्यात मंत्रिमंडळ परत घेतले. जेन्ना खंयच्याच राज्याचो मुख्यमंत्री रिजायन जाता किंवा एक्सपायर जाता त्या जाग्यार न तेन्ना बाकीचो कोणूच आणि मंत्री उरना थंय. म्हणून जुन्यात मंत्र्याक परत शपथविधी हो इश्यू न. एकदा तो मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिलो काय सगळ्या एजंटांनी सगळ्या मंत्र्यांनी परत दिवपाची गरज नसता. तो डीप टू बी सगळ्यांनी राजीनामो दिलो अशें जाता. म्हणजे मुख्यमंत्री गेलो म्हणजे थंय कोणूच ना. म्हणून हेंच्यांनी जे केला हे फक्त एक मतदान फुडली जी निवडणूक आसा त्या प्रत्येक जातीची उपजातीची मतां मेळपाची, प्रत्येक समाजाची आणि प्रत्येक पक्षाची मतां कशी मेळटली आणि हे सामको एक वायट खेळ केल्लो आसा. संविधाना वांगडा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्टा वांगडा आणि सगळ्या लोकां वांगडा सुद्धा. बेबी अशेंय जावं शकता इलेक्शन जाले काय हे जे कोणाक मंत्री बी केल्यात किंवा मुख्यमंत्री सुद्धा केला ते सुद्धा ते बदलून उडय अशें जावपाची शक्यता. कित्याक एक बहुजन समाज आमी तशेंच बरयला पिटिशनान आमच्या पयले 21 तारखेच्या एक बहुजन समाजातलो एक मंत्री दिला ताका ते केन्नाय उडयत काडून सामयना. हे आसूं शकता फक्त एक मताच्या ध्रुवीकरणा खातीर हे केला आणि दुसऱ्या कित्या खातीर करून कायदेशीर कृत्य केला. आणि पिटिशनान आम्ही असे म्हणा की ह्याचे पूर्णपणे हे रिव्हर्स जावचे आणि सगळे जे नेमणुका आसा हे रद्दबातल ठरवून गव्हर्नरचो रूल करचो. हितून जातीय निहाय डेप्युटी चीफ मिनिस्टर घेतले हे तर कित्याक तर जात पात धर्माच्या आधारेचे जे मतदार आसात तांकां आपल्याकडे ओडपाचो जो अथक प्रयत्न जो ह्या लोकांनी चलयला भारतीय जनता पक्षान तो हाणून पाडपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याची नेमणूक त्याचबरोबर त्यांनी ठरयले काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स आणि त्यांनी ठरवले पोर्टफोलिओ हे धडधडीत कायद्याचे उल्लंघन असेल आणि या कायद्याच्या उल्लंघनात जर इलेक्शन कमिशन गोवा यांनी जर काही ऍक्शन घेतली ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वचपाची तयारी आम्ही दवरली आहे. गोवा अगेन्स्ट कोल हांणी आज पत्रकार परिशद घेतली आणि परिशदेन तेंच्यांनी अशें सांगलें की वास्को हांगा जो कोल हँडलिंग जाता तो गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन बंद करचो. Actually, out of which काय आपयना, we are just asking for a plain air to breathe. And when we know that this is getting polluted, we are asking to stop it. Or we actually want it to be closed down.
Ata let understand it very simply. I'll just give. We are not technically that sound people. If local person like me, I am a Jay Shedgaonkar, can actually tell you this. Hatun no, आम्ही किती केले? What we trying to do? We just visited at least 10-20 houses, okay? And we just took a tissue. Yeah, थोडे tissues घेतले, which sample also given to the Goa Pollution Board, and we just त्यांच्या ग्लासांचेर, त्यांच्या मिररांचेर, we just pulled it. Now they have to examine. Actually, there is no need of examining. You can see the clear-cutly examples. You know, this is coal. कित्याक आमची normal मातयेन आणि कोळशान कितको फरक आसता that you can see here. To control the pollution, which is going on now for the last 15 years. Every time today when I met the member secretary also, she said, no, we will stop it. I said, you have not stopped it for 15 years. We will put more conditions. I said, the condition you have put for 10 kilometers, you are not able to enforce for more than 1 month. So putting another 5 conditions, it is not going to help anybody. We only want you to stop the coal. We are saying, you continue with all activities, increase the activities, but stop the coal. Is it so difficult to do? Is it so difficult to do? Only one business activity we are saying close down, all the others you continue. Is it so difficult to do? Because you are saying that you are going to control. We know from inside, from your technical staff, that you cannot control this pollution. If you cannot control it, then please shut it down. So despite the fact that the High Court is going to hear this matter on the 16th, the date is fixed for hearing the coal pollution, the fact is that the pollution is controlled and we have no option but to keep going back to the authorities, saying tomorrow they will say, nobody came to us, nobody filed complaint, so we thought that everything is okay. So that is why we said, even though there is a High Court petition, we will go back to the board and give them these photographs and give them this samples and say, please try and do something to stop this. Otherwise, if you cannot stop the coal, please stop the board. That is what they are saying. Stop the board. Either stop the coal or stop the board. गोवा सरकार आणि हेर शिगमोत्सव समिती यांच्या वतीन दर वर्सा वेगवेगळ्या शारांनी शिगमोत्सवाचे मिरवणुकी जातात, रोमटा मेळ आणि फ्लोट्स जातात. ह्या वर्सा आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाले आणि ताका लागून सरकारी पातळीचे 7 दिसांचो दुखावटो दवरला. ताका लागून जे तारखो आसल्यो त्यो शिगमोत्सवाच्यो त्यो कॅन्सल केल्ल्यो. आता शिगमो जो आहा तो जशें मनोहर भाईन सांगलेलें की आपूण एक्सपायर जालो जाल्यार 1 दीस सुटी दिवं नाकात म्हणून. जर सुटी दिवं नाका जो मनीस सांगता जाल्यार शिगमे कॅन्सल कित्याक करता आनी ते कोणाक लागून कॅन्सल करता तेणी काय सांगूंक नासलें. म्हणून हे जे आपली जी मनमानी करूंक सोदता पळय ते करपाचें ना. बेश्टे जे भुरगे आमचे मेहनत करतात हांवें आतां आयकलां हांगासर की हांगासर बिचोलच्यान भुरगे म्हापसा येता प्रॅक्टीस करपाक. सो ते कित्याक येता, तांकां पयशे मेळटा म्हणून ना, ते उमेद आहा म्हणून येता भुरगे. सो जे भुरगे फुडें सरता तांकां फाटीं काडपाचें ना, इतलेंच म्हणटा हांव. आनी दुसरी गोश्ट आतां जर आतां इतलें आमी बाईचें दुख्ख घेतलां जाल्यार आमचे शहीद जे आहा पळय 40-50 दिसांनी जाल्ले तेन्ना सन्मान कोण जालो म्हापशान आमच्या गोंयान अंजुना जालो सन्मान, तो कित्याक लागून जालो? तेन्ना सगळे वाटे पावले मिनिस्टरांक, हांगा वाटे पावचे ना. शिगमोत्सव जे गांवांनी जे सिटीनी जातले ते कॅन्सल केल्ले आसा आनी हांगा कितलेशे भुरगे आसा जे आमी पळयता 1-1.5 म्हयनो जालो ते प्रॅक्टीस करीत आहा, आपले स्टडीज सोडून, आपलो टायम सोडून, आपले एन्जॉयमेंट सोडून हांगा ते आमचो गोंयचो कल्चर, आमचे गोंयचे ट्रेडिशन, आमची हेरिटेज फुडें व्हरपाक आनी राखपाक ते प्रयत्न करीत आसा आपल्या भाशेन. सो हांव हे सरकारा कडेन आनी जितले शिगमोत्सव समिती आसा जे इतलीं वर्सां शिगमो करीत आहा बरे भाशेन तेंच्या कडेन मागता की आतां 7 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा. ते 7 दीस जाल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां बेगिनातले बेगीन न्यू डेट्स आसा ते रिलीज करचे. आयकोंक गेलें की शिगमोत्सव ह्या वर्सा जावचो ना. सो फक्त सरकारा कडेन इतलीच मागणी आहा की जे फुडले 7 दीस आसतले ते आमकां एक न्यू डेट रिलीज करून ते खंयय आसूं ते आमकां प्रॉब्लम ना, पूण पाडव्या मेरेन ज्यो डेट्स आहा त्यो आमकां कळच्यो. जालो ना जाल्यार ह्यान फुडें केन्ना शिगमो जावं शकना, कारण भुरग्यांची मनां मोडटली. भुरगे एका ग्रुपा खातीर इतके त्रास काडटा की ते सकाळीं आपापल्या कामाक धंद्याक वयता, तशेंच ते सांजचे घरा कडेन पावता, 6-7 पावता, तशेंच ते 7:30 हांगा प्रॅक्टिसेक हजर रावतात, मेहनत घेतात, घाम गाळटात. पळोवन आश्चर्य दिसता की बाबा ह्यो भुरगो इतको त्रास काडटा, कित्या खातीर काडटा, वा तेजी कला ताका खंय तरी सादर करपाक जाय अशें ताका दिसता. मांद्रे मतदारसंघातील जो बिरनोडा जो एक गाव आसा त्या गांवान आयज घर घर चलो अभियान जे अपक्ष उमेदवार जित आरोलकर हांच्यांनी सुरवात केलेली आसा. आनी जर पळोवपाची जर गोश्ट जी आसा जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जे कार्यकर्ते आसात ते महिला वर्ग जो आसा ह्यो फाटल्यान घर घर चलो अभियानान तेंच्या बरोबर आसा. जिताक सपोर्ट करता. सो हांव सगळ्या बिरनोडकरांक
सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आनी एक नवीन कोण तरी चेंजीस हाडपाची इतलेंच सांगता. हांव विरनोडच्या लोकांक तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या लोकांक एक उलो घालता आनी सांगता की जी दारोडकाराक त्या फाटल्यान रावन ताका सपोर्ट करया आनी ताका निवडून हाडया आनी हे जे उडके मारता तांकां घरा बसोवया. आमी जिताक सपोर्ट करता आनी सगळ्या विनोदकारांनी ताका सपोर्ट करपाचो आनी जिखून हाडपाचें आनी आमी सगळ्यांनी ताका निवडून हाडपाचें इतलेंच हांव. आज जीत आरोलकर आमच्याच गांवाचो एक नातू जी ताका ह्या गांवा मध्यें भरपूर आपुलकी आसा की मामाचें घर हे सगळ्यांक प्रिय आसता आनी ते ताका बी प्रिय आसता आनी आज तो त्या स्वता अपेक्षा उबो रावन आयज आमी तेच्या मागीर रावले तर खरोखर असो एक काय ती क्रांती घडटली की ज्या मंत्र्यांनी किंवा कोणी करूंक ना ते करून दाखय आज ते पर्यंत ते आतापर्यंत जे करीत गेले जे आजपर्यंत लोकसेवा तुम्ही किती ते इन्सिडेंट बघले असतले त्यांनी कसे कसे लोकांक मदत केली त्या टायमार ते असे निवडणुका लढतले ही तांकां कल्पना पण नसली पण त्याच्या जीवनात एक अविभाज्य भाग असा की लोकांची सेवा करपी लोकांक जास्त जास्त तांकां मदत करपाची ही त्याची जी एक लहानपणा पासून किंवा आता जी त्याची जिद्द असा ती एक राजकारणात आपण जर आलो तर ते मोठ्या प्रमाणे आपण ते व्याप देऊ शकतो आणि लोकांची सेवा करू हे त्यांना माहीत होतं म्हणून ते आज स्वतः इंडिपेंडंट म्हणून उभं राहिलेलं आहे. गोरगरिबांचं ते कळवळं आहे त्यांना. तर मी सगळ्यांशी असं अपेक्षा करतो लोकांनी त्यांना भरगच्च अशी मतं द्यायची आणि त्यांना ह्या निवडणुकीत भरगच असे मतं देऊन त्यांना आम्ही हे करूया निवडून देऊया. हो संदेचो आम्ही पुरेपूर फायदो घेतलो. जाका जर तसा दिसत जाल्यार म्हाका दिसता हे संदेचो आमकां पुरेपूर फायदो मेळटलो आणि ह्या आमी निवडणुकीत आमचो एक असो विजय जातलो की इतिहास घडटलो मांद्रे मतदारसंघात की एक इंडिपेंडंट हो निवडून हे आमच्या सगळ्या मांद्रे मतदारसंघात आमचेर एक विश्वास दाखोवन आमकां एक ही निवडणूक लढून आमकां बरो फायदो तेचो जातलो आणि तो अवश्य लोक हेचेर विचार करतले. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. BJP मंडळ कुडचरेम यांनी मनोहरभाईक श्रद्धांजली दिवपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार BJPचे मंडळाचे लोक तशेंच हेर वाठाराचे लोक उपस्थित जाल्ले. हांगा पावर मिनिस्टर निलेश काब्रारान एक लोकांक एश्युरन्स दिले की BJP सीट सोडून तो खंयच्या सिटाचेर इलेक्शनाक उबो रावपाना. तेज्या खातीर जे तेजे विचार आशिल्ले ते विचारा फुडें हांवें डिसायड केला ते वयतलो. तेजे पावल घालून तेणें लोकां खातीर कशें काम करपाचे विचार केल्ले. लोकां खातीर कसो तो ज्यो प्रॉब्लमां आशिल्ली ती सोडोवपा खातीर तेणें विचार केल्ले आसा. ते विचारान म्हाका दिसता तुमचो सगळ्याचो म्हाका फाटीपतो जाय पडटलो. तुमचो आदार जाय पडटलो. खंय तरी हांव चुकता जाल्यार म्हाका येवन तुमकां सांगूंक पडटलें की मनोहरभाईचे विचार अशे आशिल्ले आनी तूं सगळ्यांक सांगतालो की आपूण तेजे विचारा फाटल्यान वयतलो आनी आतां तूं खंय तरी भटकला अशें तुमकां हांव आतां सांगून दवरता. तुमकां अधिकार आसा म्हाका येवन सांगपाक. आमी मनोहरभाईक हांव तरी विसरचना म्हज्या लायफांत. अशे म्हजे सारके खूब जाण गोंयान आनी तुमी कुडचड्या वयले लोक आसा जे ते विसरूंक शकना. पॉलिटिक्स चालू केल्ले BJPचेर फाल्यां अशें तशें कितें जालें पार्टी म्हळ्यार हांव ते सोडून वयतलो पूण दुसरे पार्टीन वयचो ना. आनी जे विचार तेजे आशिल्ले खंय तरी काम करपा लोकां खातीर मरून काम करतले तेच विचारान हांव फुडें वयतलो. कुडचड्या लोकांक आमी कुडचड्या लोकांनी एक आमची तेगे बूक बरया. सगळ्यां कडेन मागता की आपणाचो अनुभव कितें आसूं तो कितें आसूं लोकांक दिसूं की हो अनुभव म्हजो पिशेपणा दिसूं लोकांक. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. आमी फक्त मातशें चेंज करून ते सगळे कुडचड्यावरचे लोकांचो एक बूक करया. तेजे कितें कितें जे विचार आसले तुमचे बद्दल तुमी केन्ना कित्याक तो लोकांक मेवतालो. तुमी सगळीं ताका वळखता. तुमी सगळीं ताका जाणा. तुमचे विचार एक पत्र बरोवन म्हाज्या ऑफिसान म्हणजे अनिता आसतले ताका हाडून दिवचे. ताका आमी रिफायन करून तुमचें नांव बरोवन दिवचें. आमी कुडचड्यार एक ताका एक मान्यता दिवन एक पुस्तक तेजे खातीर काडया. आशिष बाब, अशोक बाब, राजन सर, बाकीचे दिदी सर सगळे एकठांय रावन ताका आमी विसर्जन करया. जैन धर्माच्या लोकांनी आयज पंचकल्याण प्रतिष्ठा स्थापना महोत्सव आयज हांगा नागेशी हांगासर जालो. हांचें एक भव्य देवूळ नागेशी हांगासर येता आनी हाची रॅली मिरवणूक तांच्यांनी आतांच हांगसरल्यान काडली. बरोबर स्वामी तेंच्या वांगडा आशिल्ले. देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारी संस्कृति राजा महाराजाओं की
गांधी के सिक्के चले उस समय देश की हालत गंभीर हो रही है और चुनाव का माहौल है। तो जब भी आप किसी को भी चुनने के लिए जाएं जो आपकी बहुत मनोहार करे, आपकी प्रशंसा करे, आपके सामने याचना करे, ऐसे व्यक्ति से आप बचने की कोशिश करना जो आपको सज्जन पुरुष दिखे, देश का हित चिंतक दिखे, वह संप्रदाय से, पार्टी से, दल से ना बंधा हो, सिर्फ भारत माता से बंधा हो, भूमि से बंधा हो और देश का उत्थान चाहता हो, ऐसे सज्जन पुरुष को, अच्छे पुरुष को, देशभक्त को अपना वोट दे करके भारत की अस्मिता को बचाएं। भारतीय संस्कृति को जो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है और सारे विश्व को जो दे रही है, यही वो संस्कृति ऐसी है जहाँ परमात्मा का जन्म होता है और जहाँ चारित्र पलता है। बस आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप अपने विवेक से वोट दें। शिव योद्धा वारखण्या ह्या संघटनेन आयज तिथी प्रमाणे महाराज शिवाजी महाराज हांची जयंती निमतान एक भव्य अशी मिरवणूक काडली। ही मिरवणूक फर्मागुडी ते बस स्टँड आनी फोंडा परिसरान आसतली। नुसार मनयता आनी फाल्गून म्हयन्याच्या ह्या तिसऱ्या दिसा शिवजयंती गोंयान तशेंच महाराष्ट्र कर्नाटकान मोठ्या उत्साहान मनयता। त्याच बरोबर गोंयान हो ल्हानसो कार्यक्रम आयोजीत केला। हांगा शिवाजीच्या ह्या किल्ल्यार सगळे जमल्या शिवाजीचे भक्त आनी सैनीक। आनी शिवाजीन जे गोंयान काम केलां तशेंच महाराष्ट्राभर हें नांव मेळयलां, त्याच पुण्याईचेर हे सगळे आयज लोक जमल्या आनी तांच्या आदर्शान सगळ्या गोंयच्या लोकांनी फुडें वचचें। कारण तांच्यांनी जी एडमिनिस्ट्रेटीव स्कील दाखयल्ली सगळ्या मराठा एम्पायर उबो करपाक, तशेंच वेगवेगळे क्षेत्रांत तांणी काम केलां, तशेंच सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन तांची वचपाची जी पद्दत आशिल्ली तशीच सगळ्या लोकांनी बरोबर रावचें। गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया। पळत रावत प्रुडंट। नमस्कार।